ॲट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिखलीम जशें तुमी विचारलें की बाबा केसीस वाडल्यात काय म्हणून डेंग्यूच्यो. आय वूड से दॅट अजून पर्यंत तरी डेंग्यूच्यो ॲडमिटेड केसीस वाडूना. एखाद दुसरी आठवड्याक 1-2-3 केसी अश्यो आसात, बट दॅट इज पेरिनियल आसतात मदीं मदीं आमकां. एंड रिगार्डिंग आवर प्रिपेर्डनेस, जस्ट टुडे दॅट इज ऑन 8th May, माय कन्सल्टंट फिजिशियन डॉक्टर सुजाता प्रभुगांवकर हेजे मदतीन म्हाज्या हॉस्पिटलांत जितले 17-18 दोतोर आसात त्या सगळ्यांचें ट्रेनिंग आमी आज सकाळींच घेतलेलें आसा, जस्ट टू प्लॅन हाव वी वील हँडल डेंग्यू पेशंट्स हू आर एडमिटेड हियर इन दीस हॉस्पिटल दीस इयर. इन्वेस्टिगेशन्स आमी खंयची करतले, एट वॉट पॉयंट ऑफ टायम वी वील रेफर द पेशंट्स, वॉट वी नीड, हाव मेनी किट्स वी वील नीड, आमी रावंड्स कशे घेतले, हाव वी वील डील विथ द पेशंट्स, हे सगळ्या गजालींचेर आमी बारकायेन आज डिस्कशन केल्लें आसा जवळ जवळ अर्द पाऊण वर. एंड वी हॅव रिवायज्ड अवर प्रोटोकॉल just to give the best possible service to all the dengue patients who are admitted at sub-district hospital and to minimize the mortality rate. And I hope this year we will be able to do better than previous years. They have got barrels filled with water, and we have found 3-4 places positive. Rogade, grinding stone. We have been telling them for the last so many years, still people are not listening to us. This house where there is a case, one year 7-month child who is admitted in hospital, in his house there is breeding. So you tell us, how can we, if people are not wary of these things, how we will do it? आपापल्याच घरान तर ब्रिडींग करून दवरलें. काय सांगत आसा फेब्रुवारी 2-3 फावट केला, आतां मार्च आनी एप्रील मार्चान आमी फॉगिंग इतले चड करूंक ना, पूण फेब्रुवारी वी हॅव डन लॉट्स. सो आनीक आमच्यांनी कांय करूंक जायना तेका न्हू. Each one has to take care of their own barrels. आमी ताका सांगले put a cloth and cover it. Some are doing, some are not. एक्चुअली डेंगू लास्ट टायम म्हाका दिसता वास्कोन खुबश्यो केसीस जाल्यो आनी खूब जाणांक इफेक्ट जाला आनी खुबशे म्हाका दिसता आमकां भुरग्यांक मरणूय पावलें. अशें जावपाक जावंक लागून आमी खुबशे प्रिकॉशन्स घेतले. ऑलरेडी हांवें हेल्थ डॉक्टराकूय सांगलेलें आसा की तेंच्यांनी आपल्या सायडीच्यान करची. आमी फॉगिंग मशीन आमची रेडी केलेली आसा. म्हाका सांगूंक दिसता की आमी वर्ल्ड वायज प्रत्येक कावन्सिलरांनी अवेरनेस करपाची गरज आसा. हांवें कावन्सिलरांक सांगलां की एक अवेरनेस करपाक जाय जाल्यार आमचो हेल्थ म्हटल्यार हेल्थाचे मनीस येवन लोकांक सांगतले की कशें जायना डेंगू. आमी इवन टायर आसा, कट्ट्यो आसा, बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा त्यो आमी घेवपाक जाय, पाळपाक जाय. तितून उदीक सांठोवपाक दिवंक जायना. उदीक सांठयल्यारूच डेंगू जाता, हो लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आनी तेच आमी करूंक जाल्यार म्हाका दिसता डेंगूचो प्रॉब्लम वास्को शहरान जावचो ना. फॉगिंग चालू केलें, फॉगिंग ऑलरेडी आमी स्टार्ट केलेलें आसा आनी थोड्या वॉर्डांनी उरलां, तेच आमी कंटिन्यू दवरतले फॉगिंग. तशेंच आमची हेल्थाची मशिनाय चालू आहा. हेल्थ डेंगू जाल्यारूच करता, पूण आमी आमच्या कावन्सिलरांक आमी वॉर्ड वायज चालू थेयलेलें आसा. थोडे दीस आमी प्री मन्सुना खातीर एक 8 दीस ब्रेक घेतलेलो आसा. म्हाका दिसता जेन्ना प्री मन्सून सोंपतले आमी फॉगिंग फूल स्विंग चालू करतले.